सर, गोवा न्यूज हबान तुमकां येवकार आणि आयज आमी आसा म्हापसा वाठारांत. म्हापसान पळयता की 2 म्हयन्यात आसा म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक आनी जायत्यो इश्यूज आमी पळयता की म्हापसा ह्या वाठारांत दिसण्याक येतात. कितें अशें म्हापसा वाठारांत ज्यो सिवीक इश्यू ज्यो आसा त्यो सध्या दिसण्याक येता? पयलीं म्हणल्यार म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाचें इलेक्शन आहा आनी तुमी म्हणल्यार तशें 2 म्हयन्यान आसा. पूण म्हापसा आमी जर पळयत जाल्यार उदरगत आनी म्हापशा हाजो कांयच संबंद ना, काडी मात्र संबंद दिसना. आनी हें सदांच कित्याक जाल्लें आसा? कारण आतां हांवें जवळ जवळ 2-3 आमदार पळयले. पयलीं जेन्ना सुरेन सिरसाट हो जेन्ना म्हापशेचो आमदार आशिल्ले तेन्ना आमी खूब भुरगे आशिल्ले. पूण ताजे उपरांत सारकें जर हांवें आमदारकी कोणाची पळयली आसत, कित्याक म्हाका कितलें म्हणजे आज हांव 47, सो हांवें ल्हानपणांतल्यान एकूच आमदार पळयलो तो म्हणल्यार फ्रांसीस डिसोजा. चड कार्यकाळ म्हणजे जेन्नाच्यान आमकां कळूंक लागलें आमदाराचें कार्य कितें, आमदारान कितें करूंक जाय, तेन्नाच्यान आमी हांवें म्हणटा तें म्हज्या येते जे भुरगे आसा म्हापशान तांणी फ्रांसीस डिसोजाचो कार्यकाळ पळयलो आनी आतां जोशुआ डिसोजा. आनी म्युनिसिपालिटी जे म्हापशान आसा ताजें आमी पळयतना अशें पळयताले, कित्याक म्युनिसिपालिटीचो जेन्ना आमी विशय काडटा तेन्ना आमदाराचो विशय येताच. कित्याक येता? कारण म्हापशेची म्युनिसिपालिटी सदांच आमदाराच्या हातांतले बावले कशें जाल्लें आसा. आमदाराचो इंटरफियरन्स म्हापसा म्युनिसिपालिटीन सदांच आसता. आनी जे म्हापसा म्युनिसिपालिटीचें काम आसा, म्हणजे म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे जे डेव्हलपमेंटल वर्क्स आसा ताका पूर्ण रिस्पॉन्सिबल हो म्हापशेचो आमदार पयलीं पासून आसता. आनी आमी पळय, कित्याक म्हापसा म्युनिसिपालिटीन हांवें पळयलां बाकी थोड्यो म्युनिसिपालिटी आसा ती म्युनिसिपालिटी इज अ लोकल गव्हर्मेंट, लोकल बॉडी आसता ती. आनी जे लोकल गव्हर्मेंट निवडून दिता लोक तेन्ना त्या म्युनिसिपालिटीन आपलें काम आपणें करप आसता. पूण म्हापशान तशी ना. म्हापशान वेगळी प्रथा आसा की आमदार डायरेक्ट करता आनी आमदार खंयचें कामां जाय ती म्युनिसिपालिटीच्या मार्फत करता. बाकी म्युनिसिपालिटी आपल्याक जाय तशी कामां हांगा करिना. म्हणून म्हापशा खंय तरी म्हाका दिसता की म्हापशेचो आमदारूच स्लो जाल्ल्या कारणान हांगची डेव्हलपमेंट वर्क्सूच दिसना. म्हणजे हांवें आत्तां जशें म्हणलां की म्हापशा शहराचो आनी विकासाचो हो काडी मात्र संबंद म्हाका दिसना. कारण पयलीं पासून जेन्नाच्यान फ्रांसीस डिसोजाचो आमी पळयला म्युनिसिपालिटीचें कार्य आमी पळयलां की साद्यो जे गजाली आसता, म्हणजे खंयचे गटर बांदूंक जाय किंवा रस्ते सारके करूंक जाय, चडशे रस्ते जे आसा आनी स्पेशली गटारां बांदप आसा, बाकीचे वॉटर पायपलायन थोडी, ते खंय म्युनिसिपालिटीचें काम आसता. कारण म्युनिसिपालिटीन फुडाकार घेवन स्पेशली रेन वॉटर गटर जे आसा तातूंतल्यान उदक वता ते तर 100% म्युनिसिपालिटीन आपल्या अंडर करूंक जाय आसता कामां. रस्ते कितलेशेच आसा जे इंटरनल रोड्स आसा ते म्युनिसिपालिटी करता. पुणून आमी जर पळयत जाल्यार ह्या गोश्टीचे पाड पडिल्ले आसा म्हापशान. कित्याक पावस पडलो की हालीं म्हापशा भरूंक लागला. म्हापशान पूर सदृश्य स्थिती येता. जर आमी ते उसपकराचे जंक्शन पळयत खोल्ले तर दर पावसान थंय पूर येता. आनी थंय कुचेले वचत साईबाबाचें देवूळ आसा तो रस्तो पळय पूर्णपणे भरता. म्हणजे जवळ जवळ 2-3 फूट उदक थंय भरता. येदो व्हडलो पूर सदृश्य स्थिती. थंय अशें ना की न्हंयचें उदक वाडटा आनी भरता अशी सिच्युएशन ना. पुणून गटारां सारकी नाशिल्ल्या कारणान गटारां क्लिनींग करूंक म्हणजे करनात म्युनिसिपालिटी टायमार. प्री मोन्सून जे कामां आसता ती खंय तरी म्युनिसिपालिटी करिना. आनी हे सादी कामां खातीर जे ते करिना म्युनिसिपालिटी ताज्या खातीर म्हापशेकारांक सदांच त्रास सहन करचे पडटा. आनी खास करून हांव सदांच दोश दितना म्हापशेच्या आमदारांकूय दिता. कित्याक हाज्या पयलीं जेन्ना फ्रांसीस डिसोजा आमदार आशिल्लो तेन्नाय आमी पळयल्लें की तांचें सुद्दां काम अशें अत्यंत स्लो. म्हणजे त्या डेव्हलपमेंटाक म्हज्या नजरेन कांय व्हॅल्यूच ना. अशा डेव्हलपमेंटाक ज्या काळान समज आतां मोबायल आयला त्या काळान घरा जर तूं लँडलायन हाडटा जाल्यार ताका डेव्हलपमेंट म्हणिना. जसो कार्यकाळ आसता जशें जो तसो टायम आसता त्या टायमा प्रमाणे आमकां चलचें पडटा. आज म्हापशाची स्थिती तशें जाल्लें आसा की अख्ख्या जगभर मोबायल वापरता आनी आमी लँडलायनाचेर पावल्या सद्या पळोवंक गेल्यार. अशी म्हापशेची वायट स्थिती जाल्या. कित्याक आमी सगळ्याक जर पळय डेव्हलपमेंट आतां हांवें एकदां विशय तो काडिल्लो खूब वर्सां पयलीं सुद्दां की म्युनिसिपालिटीचे जे मॅनिफेस्टो आसता तातूंत सुद्दां हे बरयतना म्युनिसिपालिटी कितें बरयता की आमकां निवडून दी. स्पेशली जे रुलिंगाचे BJPचे पॅनल आसता
BJP पुरस्कृत पॅनल ते किंवा आमदार पुरस्कृत जे पॅनल असता ताजे हांवें एक विशिश्ट कितें पळयलां की तांच्या मॅनिफेस्टोन खुबदां ते बरयता की आमी रवींद्र भवन बांदतले म्हणून. अरे पयलीं म्हणजे म्युन्सिपालिटी कडेन इतलो फंड आसा की तुमी रवींद्र भवन उबारूंक शकता, मागीर नाका आशिल्ली फटिंगपणां मॅनिफेस्टोन घालताच कित्याक? हांव मुद्दम जे कावन्सिलाक सुद्दां उबे रावंक सोदता तांकां सांगता की तुमी जे मॅनिफेस्टो करता पळय तो तुमी लक्षान घ्या. तुमी बेश्टे बरोवंक जाय आनी कितेंय बरयता थंय आमी रवींद्र भवन बांदतले म्हणून तुमी मॅनिफेस्टोन बरोवंक शकता म्युन्सिपालिटी, पूण ते बरयता रवींद्र भवन करपाचें काम आमदाराचें, कारण ताका चड फंड्स लागता, ताजो बजेट व्हडलो आसता. ह्या म्युन्सिपालिटीचो तेदो व्हडलो बजेट ना म्हापसा म्युन्सिपालिटीचो की रवींद्र भवन ते उबारूंक शकता. ते जी कामां गटराच्या तेच ते करिना, रवींद्र भवन खंयचे उबारतले म्हणून कित्येक तेंप जाले. जी कामां हांव सदांच म्हणटा की एक पब्लीक रिप्रेझेंटेटीव जो आसता ताजो कार्यकाळ 5 वर्सांचो आसता, पूण हांगा 25-25 वर्सां काम कसलीच उदरगत जायना म्हापशेची. आनी मागीर 25 वर्सां उपरांत खंय तरी एक बिल्डींग बांदता आनी मागीर शो शायनींग करता की आमी पळय डेव्हलपमेंट केली म्हणून. अरे पूण ती डेव्हलपमेंट 5 वर्सांनी जावंक जाय आशिल्ली. तुमच्या आमदाराक काही लोकांच्या चुकीमुळे तुमकां चड कार्यकाळ मेळटा, पूण हाजो अर्थ असो न्ही की 5 वर्सांची कामां तुमी मागीर 15 वर्सांनी करून दाखयतले आनी म्हटलें पळय आमी कामां केली, उदरगत केली. हाका उदरगत म्हणिना. सर, जशें आमी पळयता की रस्ते, उदीक आनी बाकीचे ज्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसात तेचे कडेन कशें कितें डेव्हलपमेंट आसा? हय, म्हणजे अत्यंत गरजेच्यो ज्यो वस्तू आसा, कित्याक म्हापश्यार आमी ओवर एक्सपेक्ट करप की एक अमेरिका कशी जातली, सिंगापूर, हे सगळें व्यर्थ, हे सोडून दिवप. हांगा अत्यंत आवश्यक गजाली आसा त्योच घडना. फॉर एग्जाम्पल आज तुमी रस्त्याची परिस्थिती पळया. पयलीं चवथीक सांगिल्लें आमदारान चवथी कडेन करतलो म्हणून. हांवें चवथ जावन म्हणिल्लें, हांव स्पेशली तुमकां रिपोर्टरांक खबर आसा, हांवें तुमच्याच माध्यमांतल्यान म्हणिल्लें की चवथीन जावंक ना मरे, दिवाळेन तरी कर पापया म्हणून. दिवाळी जाली, क्रिसमस जालो, न्यू इयर जालो, आतां आमी 2026 आयले, आतां थोड्या तेंपान इलेक्शन आसा, तरी रस्त्यांची परिस्थिती तशी आसा. PWD मिनिस्टरानूय सांगलें की आपूण रस्ते करतलो म्हणून खंय तरी मातशें पॅचवर्क केला, पूण अजून तुमकां हांव रस्ते दाखयता जे अजून तशाच स्थितीन आसा, फुटिल्ले आसा. थंय फातर भायर आयले, हांव नको ते केन्ना करपाक रावले ते. आमच्या थंय खरासवाडा सुद्दां हांवें पळयला की तो रस्तो खोडून दवरिल्लो अजून तस्सो आसा. हांव तुमकां सांगता, उदकाची पायपलायन अशी वायट परिस्थिती म्हापशा आसा, उदकाची अशी नाशाडी म्हापशा जाता जी हांवें खंयच पळोवंक ना. प्रत्येक कडेन वता थंय पायपलायन फुटिल्ली आसा, रस्त्याच्या वयर उदक वता, पायपलायन फुटून रस्त्याक बुराक पडून उदक भायर वता, अशी परिस्थिती उदकाची आसा. हांगा लोकांक उदक खूब जाणांक ना. हांगा लायटीचो इशू, आतां केन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग केला. तुमी हांगाच कॅमेरा मारा, इबे दिसना वायरी वयर. मागीर अरे अंडरग्रावंड केबलिंग तूं 2 वर्सां जर पयलीं केला तेन्नाच्यान तो सांगता मरे आमी अंडरग्रावंड केबलिंग केलें, अंडरग्रावंड केबलिंग केलें. अजून तुमच्यो एबे मरे वायरी तश्यो दिसता, म्हणजे इम्प्लिमेंटेशन जावना, एक्झिक्युशन जावंकूच ना. तुमी ते बेश्टे वायरी सकयल्ल्या पायपा घालून कितें फायदो जो मेरेन तुमी एक्झिक्यूट करिना. मागीर ताजे उपरांत हो जालो नळाचो इशू जालो, लायटीचो इशू तुमचो जालो, रस्त्याचे पाड पडला, गार्बेज ही व्हडली समस्या म्हापसान. तुमी खंय वता थंय घाण, आनी हांकां कितलें सांगलें तरी येरे म्हज्या मागल्या. आतां पळय ते मुद्दम पळोवपाक एक एग्जाम्पलूच जर घेतलो, आतां तुमी हाजें एग्जाम्पल केलां फिश मार्केटाचें, ते सांगून कंपायल जायना मरे हांचे कडेन. 3दा तुमचें इन्स्पेक्शन जालें हेल्थाच्या डिपार्टमेंटाचें, 3दा तेन्ना तुमकां नोटिसी काडल्यो, तुमकां परत टायम दिलो, तरी तुमचे कडेन ते जाणा तुमी बाकीचे करतले. हांगा हेल्थान सांगलें तेंच जायना, नोटीस काडला ते, आनी बाकी कडेन जे गार्बेज आसा त्यो समस्या हे केन्ना करूंक रावल्या. हांगा म्हापश्या जर आमी पळय जाल्यार निसंतान जाला, वाटेर सुद्दां ना, ऑलरेडी निसंतान जाला. म्हापश्यांत खंय वता ते उदरगत हे नांवाचें म्हणजे उदरगतूच ना, फक्त ते येता निवडून येता आनी अंडर द टेबल ओवर द टेबल हेच चल्ला. खंय मार्केटान वचा वेंडर, भल्ल्या वेंडर, कित्याक जाय रे इतले वेंडर, वचा आनी क्रॉफर्ड मार्केट भया मुंबय, सगळे वेंडर काडून उडयले मरे तांणी मोदी रस्त्यार. आतां तूं गाडी घेवन वचूंक शकता भितर क्रॉफर्ड मार्केटाच्या त्या एरियेन, आनी हांगा तुमी वचत वेंडरार वेंडर, हाजेर तो बसता ताजेर तो बसता. शॉपकार आसा थंय ते सत्राला येता, त्या शॉपकारांची कंप्लेंट आसा, तांचे बोर्ड दिसना, गिरायक घेना. कित्याक करून दवरला मार्केटाची हालत. पळय आतां म्हापशेचें मार्केट जर आमी पळय जाल्यार ते तेन्ना म्हणजे ते तेन्नाचें सुंदर मार्केट,
पोर्तुगीज टायमा वेल प्लॅन्ड आनी सारके बरे ब्युटी. हांव ल्हान आसतना सुद्दां आमी येताले थंय ती शकुंतला बशिल्ली ती आसा मूर्ती, बरें उदक व्हांवतालें आनी सुंदर शोबीत अशें मार्केट तें आशिल्लें. आनी तुका हयच पळय जाय तशी स्कुटर व्हर, जाय तशें बायक व्हर. 95 तेन्ना गाडयो कमी आशिल्ल्यो, पूण तेन्ना आमचे कडेन 4 व्हिलर आशिल्ली. हांव ते तांदळाचें साक बी घालपाक डायरेक्ट गाडी घेवन आमकां भितर वचूंक मेळटालें आनी तांदळाचें साक उखलून घालूंक मेळटालें. इतली बरी सुविधा ह्या मार्केटाची आशिल्ली. आज ताची वायट परिस्थिती केल्या आनी खरें अक्षरशा आतां ती थंय बसल्या पळय ती मिरा कोण ती शकुंतला, ते शकुंतलाच्या कळसुलेंतलें उदक येना, पूण दोळ्यान तिचें उदक आसतलें. तिकाय बाबडेक थंय दुख्खात आसतली परिस्थिती पळोवन. अख्ख्या म्हापशेकारांक दुख्ख जाता आनी भोवसंख्य म्हापशेकारांनी आज आशाच सोडल्या की म्हापशें कितें आनी बरें जावंक शकता म्हणून. येणाऱ्या इलेक्शनाक जे 27चें जे इलेक्शन आसा तेतून आमदार बदलपाची गरज आसा आनी लोक बदलतले अशें दिसता तुमकां? पळय अत्यंत गरज ही आमदार बदलुपाची आसा. कारण म्हापश्यान आमदार आसा तो फक्त नेम सेक आसा, नांवाचो आसा. म्हज्या सारको व्यक्ती, हांव सरळ सांगता मिडिया तुमच्या मार्फत, म्हज्या सारको व्यक्ती किंवा म्हाकाच आमदार करची जाल्यार म्हापशेचो काया पालट कसो करप हें म्हजेर तुमी सोडा. आनी लोक याद काडटले, याद करतले की बाबा हाणें म्हणिल्लें आनी खरेंच अशा तरेचो आमदार जो कार्यक्षम आसा आनी जाचे कडेन वील पावर आसा करपाची. एके वाटेन आमी म्हणटा की म्हापशेकारांक जो आसा हो आमदार बरो लाभलेलो आसा, गेली 2 टर्म जालो हो आमदार आसा, पण कितें अशें फाटीं ओडटा की खंय तरी ताका टॅक्निकल जें आसा तें गायडन्स बरें मेळना, हो खंय अशें तुमकां दिसता की लॅकींग आसा सद्या? ना, आतां आमदार बरो म्हणजे खंयच्या अर्थान बरो, दिसपाक बरो काय तो स्वभावान बरो, ताजेर सगळें डिपेंड करता. आतां आमदार बरो हांव एका गजालीन सांगूंक शकता की तो अडकूंक बरो, उलोवपाक बरो, म्हणून स्वभावान एक वेळ तो बरो आसतलो, पूण तो कार्यक्षम ना. हांगा धमक आशिल्लो मनीस आमदार जाय. बरो बेश्टो स्वभावान बरो आनी कार्य काय करिना ताका अर्थ ना न्ही. आमकां मनीस कसो जाय जो कार्यक्षम आसा, जो म्हणजे जर कितें आमी जर आयडियाज काडल्यो जाल्यार इम्प्लिमेंटेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फ्रॉम आयडियाज टू इम्प्लिमेंटेशन हो जो पिरियड आसता तो ताणें ताजे जो टर्म आसा ताणें तातूंत कंप्लीट करप आसता. पूण हांगा आयडिया टू इम्प्लिमेंटेशन हें जायत ना. आयडिया जर कोणें काँग्रेसीच्या टायमार सुद्दां काडल्या जाल्यार इम्प्लिमेंटेशन ताजें आतां खंय तरी जाता अशें दिसता. पूण आतां जर हांणी आयडिया काडले ते केन्ना 10 वर्सांनी इम्प्लिमेंट जावपाचें, अशा तरेचो आमदार आमकां नाका. आमदार हांगा फाटीं म्हापसा ताकाच लागून उरला की पयलींचोय फ्रांसीस डिसोजा जो आशिल्लो जोशुआचो बापूय, तो सुद्दां स्वभावान बरो आशिल्लो. लोक म्हणटाले बरो हाय हॅलो बरो करता, अडकिता, लोकांची वासपूस करता, पूण कार्यक्षम ना. कसलीच उदरगत म्हापश्यान जायनाशिल्ली. आतां जोशुआचें सेम जाला. तो डेव्हलपमेंट आपली करता, फक्त थंय तो कार्यक्षम आसा आपली डेव्हलपमेंट स्वताची करपाक, पूण म्हापशेची डेव्हलपमेंट करपाक तो कार्यक्षम ना. ताचें कारण कितें आसा अशें म्हाका दिसता. कारण तो सदां तो ही इज बॉर्न विथ सिल्वर स्पून सुद्दां न्ही, गोल्डन स्पून. सो हांगा म्हापश्यान जर आमी पळयत, जर अख्खे गोंयचे जर पळयत सगळ्यो सिटीज, जाल्यार म्हापश्यान वेल्दी लोक रावता. पूण म्हापश्यान कशें आहा न्ही की कितें म्हणटा ते सादे जीवन उच्च विचार अशे लोक चड म्हापश्यान रावता. म्हणून जो मनोहर पर्रीकर जो म्हापशेचोच सुपूत, तो सुद्दां सिंप्लिसिटी खातीर वर्ल्ड फेमस जाल्लो. इंटरनॅशनली ताका नांव मेळिल्लें ताज्या सिंप्लिसिटी खातीर. पूण म्हापशेचे लोक सुद्दां आमी पळयत, पयशे कितले आसूं पूण लोक हांगा सिंपल आसा, 2 व्हिलरान चडशे भोंवता. आनी म्हापशेची रचनाय तशीच आसा की 2 व्हिलरानूच चड भोंवचें पडटा. बाजारान बरें म्हणजे आमदार सुद्दां हांवें थोडे पयल्या ते बाजारान सुद्दां दिश्टी पडटाले. हांगचे चेअरपर्सन बाजारान दिश्टी पडटा, तसो म्हज्या सारको एक सामान्य मनीस बाजारान दिश्टी पडटा. पूण हांगा जर पळयत जाल्यार जोशुआ केन्नाच बाजारान वचूंक नासतलो. जोशुआ चलत ह्या रस्त्यांचेर केन्नाच भोंवंक नासतलो. आमी जे काडला पळय म्हापश्यान, आमी दीस पळयला, आमी हांगा चलत भोंवल्या, आमी हांगा मातयेचे रस्ते केन्ना पळयल्या कशे आशिल्ले ते, आमी हांगा तारी कडेन पयलीं कशें आशिल्ली न्हंय ती पळयल्या, आमी हांगा तो हायवे बांदताले तो सुद्दां आमी तेन्ना ल्हान आमी ते पळयला. अशें आमी विविध म्हापश्यान पळयला. आमी भोगला खुबश्यो गजाली. म्हणजे म्हापश्यान बाजारान तूं वचत जाल्यार कशी घाण येता, चिखलान पावसान कशें चलचें पडटा. आनी बाजार तोच कितलीं वर्सां, हांव ल्हान आसतना सुद्दां म्हज्या आवय बरोबर म्हापश्यान येतालो. आवय आमकां हाडत नाताक धरून. आनी तेन्ना आमी पळयलां म्हापसा कशें आशिल्लें. अजून तें तशें मार्केट आसा. मार्केट कशें जावंक शकता हाची कल्पना सुद्दां थोड्या म्हापशेकारांक आसची ना. अशी म्हापशेची वायट परिस्थिती आसा. म्हणून आमदार जर कार्यक्षम मेळत,
जाल्यार लोकांक घडलें की खरें उदरगत म्हणजे कितें ती बेश्टो स्वभाव बरो आसलो म्हणून आमदार चलना. सर आता जशें तुमी म्हटलें की तुमकां जर एक चान्स मेळ्ळो जाल्यार आमदार जावपाचो आनी जनतेन जर तुमकां एका दिसा खातीर जर आमदार केलो नायक पिक्चरांतल्या अनिल कपुरा भशेन जाल्यार तुमी एका दिसा भितर कितें बदल घडोवन हाडटले म्हापशा भितर? पळय कितें आसा ना, एक सत्य म्हणून उलोवप आसता. ते अनिल कपूर एका दिसा खातीर पिक्चरान तो पिक्चर ते एका दिसान नेक्स्ट दिसतान तो खूब व्हडलो आशिल्लो तो कळ्ळें. पूण म्हाका जर आमदार केलो हांव निश्चितूच हांगा असो फरक हाडूंक शकता की पयलीं म्हणजे हांगचे रस्ते आनी जी नॅसेसिटी आहा कळ्ळें तें करपाक चड टायम लागना. तूं ऑफिसरांक डायरेक्ट धरत जाल्यार तें रोखडें काम जाता आनी कशें करून घेवप. कित्याक हांव इंजिनियर, एक टॅक्निकल मनशाक तें बरें खबर आसता की कशें तें कामां करून घेवप आसता ती. आनी बाकीची जी कामां आसा आज म्हापश्यान इतलो स्कोप आसा की हांवूच न्ही म्हज्या दुसरो आमदार जायत आनी ताका जर इच्छा आसत जाल्यार इतलो स्कोप म्हापश्यान आसा की तो म्हणजे 5 वर्सां कमी पडटली इतली कामां म्हापश्यान तो दाखोवंक शकता आपली. अशें म्हापश्यान इतली गरज आसा उदरगतीची. सितेश बाब, आमी आतां पळयता की म्हापश्यान जेन्ना आमी भितर सरले काय एक वेगळें विचित्रत दृश्य आमच्या नजरेक येता. आमी पळयता की गांव जो आसा हो सिटीच्या रुपान घेता. खंय वेगवेगळ्या विलेजींनी आसा ते खंय तरी उदरगत दिसता, तांकां वेगवेगळे डेवलपमेंट थंयसर जालेले दिसता. पण जेन्ना आमी म्हापशा शहरान जेन्ना भितर सरता तेन्ना आमकां म्हापशा शहर हें शहर कशें दिसना. आनी येता त्या 2 म्हयन्यांत आमी पळयता की म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन आसा. सध्या जो आमचो प्रेजेंट आमदार आसा तेचे कडेन 2 टर्म आशिल्ले आनी पळयता जाल्यार जे आमचे जे प्रॉमिसीस जे आसात नागरिकांक लोकलांक जे तेंच्यांनी दिल्ले आसा ते खंय तरी फुलफील जाला काय ना अशें तुमचें कितें मत आसा तेचेर? तुम्ही पळोवं शकता म्हापसा सर 20 वॉर्ड आसा. 20 वॉर्डांनी पळोवं शकता रस्त्याची परिस्थिती पळोवं शकता, गार्बेजाची परिस्थिती पळोवं शकता आनी तुमी गटर्स आनी कितें कितें सगळें अशें की सगळें कितें सांगपाचें तें कळना. कित्याक लागून म्हापशा एरियेन जो आमची सिटी शहर आनी गांव हे कलंगूट, सालिगांव, शिवोलीम हे जर सुदरूं शकता जाल्यार म्हापशा आमचें कित्याक लागून सुदरना? कित्याक लागून शिवोलीचो आमदार थंय रावन कामां करून घेता, कलंगूटचो आमदार थंय रावन कामां करून घेता, बाकीचे इतर जे आमचे सराउंडींग गांव आहा पळय थंयचे आमदार थंय रावन कामां करून घेता. म्हापशाचो आमदार तुमी पयला केन्ना की येता थंय आनी रावन काम करून घेता, केन्नाच पळयलेलें आसा तुमी? केन्नाच तो दिसना. आतां जवळ जवळ ना म्हटल्यार 32 करोड सँक्शन जाल्लेले आहा रोडा खातीर. आमचे म्हापशेचे रोड तुमी पळयशेत जाल्यार फाटलीं 5 वर्सां कंटिन्यू पळोवंक गेले जाल्यार रोड आमचे कंटिन्यू सगळे पिड्ड्यार जाल्लेले आसा. लोक पडून मेल्लेले आसा तितून, लोक जखमी जाल्लेले आसा. लोकांक इतको प्रॉब्लम फेस करपाचो पडला की अशें म्हापशान खुबश्या जाग्यार अशे प्रॉब्लम जाल्लेलेच आहा. हेका कारणीभूत म्हटल्यार कोण? म्हापशेचो आमदार. म्हापशेचो आमदार हेका जबाबदार आसा. कित्याक लागून म्हापशेचो आमदार स्वताहून रावन थंय कामां करून घेयना. तो खंय कोणाचे हेजे बारीक हॉटेलां घातली तेजी रेबीन कट करता आनी कोणाचे हे घातले तेजे रेबनी कट करता. म्हापशाच्या आमदाराच्या तुमी तेजी एक पेज आसा तितून तुमी ह्या आतां एक ताका पयशे सँक्शन जाला पळय रोडा खातीर ते तेज्या फेसबूक पेजीचेर वचून पळयात कितके नाल्ल तेणी रोडा खातीर फोडला, कितके नाल्ल तेणी गटरा खातीर फोडला ते तुमी पळोवंक जाय. कित्याक लागून म्हापसा पळोवंक गेले जाल्यार आयज मार्केटाचो इशू आसा पळय. मार्केटान पळोवंक भाजी मार्केट आहा पळय तेज्या ऑपोजीट एक बिल्डींग आहा ती तेणी स्लॅब पडोवन कितकेशे दीस जाल्ले आसा. थंय मुंडे लावन बांबू लावन थंय दवरलेले आसा तेंच्यांनी. लोकांक येवपाक वयपाक फेस करपाचें पडटा. कितकेशे इशू आहा. सांगूंक वचत जाल्यार म्हाका दिसता एक दीस लागतलो. हेज्या खातीर म्हापशाच्या आमदारान स्वताहून रावन थंय अशी एक्चुली पळोवंक गेले जाल्यार रावन कामां करून घेवपाची गरज आसा. एक वॉर्डान एक दीस जर म्हापशाचो आमदार घालीत न्हू
जाल्यार हो हे सगळे जाग्यार पडू शकता. म्हापसा शहरान 20 वॉर्ड आहात. 20 वॉर्डांनी तुमकां खबरूच आसतलें, तुमी भोंवतात. अशें खंयच्या वॉर्डांनी जी काम अजून मेरेन जाल्ली नात, किंवा उदकाची समस्या, रस्त्याची समस्या किंवा लायटीची समस्या अजुनूय तशीच्या तशीच आसा आनी तेजेर अजून कांय दुरुस्ती जाल्ली ना? खंयच्या वॉर्डान जाला तें म्हाका दाखया. एकूय वॉर्ड असो ना की ह्या वॉर्डान हे उदरगत जाला, डेव्हलपमेंट जाला. कोण तरी रोडा खातीर बेजार आसा, कोण उदका खातीर बेजार आसा, कोण लायटी खातीर बेजार आसा, कोण गार्बेजी खातीर बेजार आसा. कितकेशे प्रश्न आसा की हे लोकांचे सुटावे जायनात. हे कित्याक लागून एका एका वॉर्डान न्हू आमदारान आपल्या कावन्सिलरांक घेवन न्हू भोवंक जाय आनी पळोवंक जाय की बाबा तुजे प्रॉब्लेम कित्याक. ऑपोजिशनांतले जावं किंवा रुलिंगांतले जावं किंवा ऑपोजिशनांतले जावं, ताका घेवन तो स्वताहून वचून पळोवंक जाय की बाबा तुजो प्रॉब्लेम कित्याक जाला. तुका ऑपोजिशनाक ज्या वॉर्डाक तुका जो कावन्सिलर ऑपोजिशन निवडून येता पळय थंयचीय तुका मतां पडटा आनी रुलिंगाचीय मतां पडटा न्हू. म्हटल्यार हितून तेणी भेदभाव करपाचें ना, दोगांचीय कामां करूंक जाय इक्वल. तेणी इक्वल काम करून सगळ्यांक कितें आसता तें आमदारान न्याय दिवंक जाय. मात हो खंयच्याच वॉर्डाक दिसना. खंय तरी तो बिजी आसता फक्त रेबनी कट करपाक खंयचे शॉपाचे आनीक खंय आनी उठसूट भायर आसता तो. आनी म्हापशा आमकां केन्ना दिसना तो. आनी मेन म्हटल्यार सांगपाचें की जे आमच्या ऑपोजिशनान नगरसेवक आहा पळय तेंच्यांनी जाप विचारपाची गरज आसा. ते जाप विचारिना कित्याक लागून हे हँड इन ग्लावज आसा, हे फिक्सींग आसा. कोण हे ऑपोजिशनान आसा पळय ते एक कावन्सिलर त्या दिसा संजय बर्डे उलयतलो ताका हात लायता की बाबा रे म्युन्सिपाल्टीचेर उलोव नाका तूं. कित्याक चुकीचें आहा तें उलोवंकूच जाय. म्युन्सिपाल्टीचेर कोण उलयता पळय ताका ते उलोवंक दिनात आनी स्वताय उलयना. कोण ऑपोजिशनांतले कावन्सिलर आहा पळय ते हँड इन ग्लावज आसा. तुम्ही मारलेल्या भशेन करा, आमी रडलेल्या भशेन करता. हेज्या खातीर जेन्ना ऑपोजिशनान कावन्सिलर आसता पळय तेन्ना रुलिंगाक तेंच्यांनी क्वेश्चन करपाचो आसा की बाबा हे काम कित्याक लागून जायना, कित्याक कमी पडला हे विचारपाचें आहा. ना कावन्सिलर कितें करता हात लायतात. कोण उलयता ते नगरपालिकेचेर उलोवनाकात. म्हटल्यार हांकां खंय तरी कितें तरी पावता अशें दिसता ऑपोजिशनाक, म्हणून हे उलयनात. जर ते सारकें उलयपाचें न्हू, सांगपाचें न्हू बाबा रोड आमकां अमक्या जाग्यार पास करून दियात, अमक्याचेर जावंक जाय, हे अमकें काम जावंक जाय अशें सांगनात. ते उग्गी आसा. हेजेर म्हापशेच्या जनतेन विचार करपाची गरज आसा. आतां म्हापसा नगरपालिकेचें इलेक्शन आसा, हेजेर कोणाक निवडून हाडूंक जाय कोणाक ना पळय ती म्हापशेच्या जनतेन ठरोवंक जाय. कित्याक लागून आतां 5 वर्सां जालीं रस्त्यान लोकांची भेणां मोडली, रस्ते सगळे पिड्ड्यार आसलेले, लोकांक कितके त्रास जाला. आतां इलेक्शन लागीं पावन आतां फुडल्या म्हयन्यान रोडाची कामां, डांबराचो वास मारतलो, रोड चकचकीत जातले, म्हणजे लोकांची मायंड हे डायवर्ट करपाचे प्रयत्न करतले. रोड केन्ना जावंक जाय 5 वर्सां 3 वर्सां पयलीं न्हू म्युन्सिपाल्टीच्या एका म्हयन्याच्या पयलीं. कित्याक लागून लोकांच्या आतां दोळ्याक हे पानां पुसपाची तयारी करतले. कोण म्हापशाचो आमदार इवन भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहा ते आनी नगरपालिका. आतां पळय म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन 1 म्हयनो आसतना 1 म्हयन्या पयलीं रोड चकचकीत जातले. म्हटल्यार लोक विसरतले की बाबा रोड केला आतां आनी काय ना, आमदाराक काय उलोवप ना. म्हटल्यार लोकांक तुमी 5 वर्सां मारप, चिड्डप आनी त्रास करप. आनी जेन्ना म्युन्सिपाल्टीचे 1 म्हयनो इलेक्शन आसता पळय तेन्ना तुमी लोकांक रस्ते करून दाखोवन लोकांच्या दोळ्याक पानां पुसतले. कोणाचे सोयरे मेल्लेले आसा रस्त्या खातीर, कोणाचे आवय, कोणाचो बापूय, कोणाचो भाव सगळे मरून पिड्ड्यार जाल्लेले आसा. एकूच मनीस जर जोडपी आसा तो पिड्ड्यार जालो जाल्यार फॅमिलीक पळयची कोण. ते मागीर 5 वर्सान ते विसरपाचें ना. ते लोकांनी आपल्या दोळ्यान जे पळयलां पळय ते लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा. कित्याक लागून अमके त्रास जाल्लेले आसा. आनी म्हापशा हे डेव्हलपमेंट जो पर्यंत म्हापशेचो आमदार आहा पळय तो मेरेन केन्नाच जावपाचें ना. तो स्वताहून रावन कामां करना. तो केन्ना वॉर्डांनी दिसना. खंयचे कोणाचे रेबनीक कट करता तो आनी खंय रेबनी कट कर आनी खंय भायर वच आनी खंय. ते म्हाका एक विचारपाचें आहा ताका, ते 32 करोड मेळ्ळा पळय ते तूं केन्ना रस्त्याक खातीर रोडा खातीर केन्ना मोडटले तूं. तो पावसान डांबर घालता तो सत्री घेवन सचिन तिचकुले. पावसान केन्ना डांबर घालता कोण. पावसाचे आनी रोडाचे पटना म्हणून सगळ्यांक खबर आसा. जाल्यार पयलो आमदार हांव पळयता पावसान तो सत्री घेवन डांबर घालता. हे कसलें लॉजीक हे.
तूं एक शिकलेलो मनीस मरे. हेज्या पयलीं ताका म्हणटाले कितें भुरगो भुरगो भुरगो. आतां लग्न जालां तो, आतां जबाबदारी वाडला आनी एक म्हापशा म्हटल्यार एक व्हडली सिटी. तूं मेन म्हापशेचो मुखिया, मात तुवें सगळें हें पळोवंक जाय, लक्ष घालूंक जाय आनी करूंक जाय. आतां भुरगो ना तो डायनामीक आनी भुरगो आसा आनी कितें कितें डॅशिंग बिशींग म्हणटाले. डॅशिंगपणा खंय आसा तो आई? तो डॅशिंगपणा दाखय मरे. केन्ना रावला, केन्ना करपाक रावला? हे सगळीं कामां केन्ना करतलो तूं? केन्ना इलेक्शन म्युन्सिपाल्टीचे काबार जातकूच कितें 2027चो टर्म सोंपतकूच आनी कोण असेंब्लीन उलयतात पळय म्हापशा खातीर, तांकां हो बसयता. कोण फाटल्या दिसांनी कलंगूटचो आमदार उलयतालो सब रजिस्टर ऑफिसा खातीर की म्हापशान आमच्या अशें अशें आहा, आमचें कॅपिटल म्हणून तो उलयतालो. ताका म्हणटा ऑनरेबल मेंबर तूं बस बस. अरे तूं बी उलयना आनी दुसऱ्यांकूय उलोवंक दिना. आतां एसेंब्ली चालू आहा, तूं कितें उलयतलो, कितें मांडटलो? हेज्या पयलीं तो म्हापशेचे इशू केन्ना एसेंब्लीन मांडला म्हापशेच्या आमदारान? तुमी म्हापशेकारांनी आयज विचार करपाची गरज आसा. कित्याक लागून असलो आमदार आनी निवडून दिवपाचें ना. कित्याक लागून डेवलपमेंट हे जायत ना. म्हापशे 25 वर्सां आसा तशें आसा. केन्ना सामकें जातले पार्किंगचो इशू, गार्बेजचो इशू, म्हापसा मार्केटांचो इशू आनी कितकेशे इशू भिजत पडलेले आसा. हे अजून मेरेन तेंच्यांनी दखल घेत नात. ते नगरपालिका जावं, आमदार जावं आनी बाकीचे सगळे इतर जावं. आनी मेन जबाबदार आहा हितून जे ऑपोजिशनान कावन्सिलर आहा पळय ते फिक्सींग. नमस्कार सर, तुमकां येवकार गोवा न्यूज हबाच्या ह्या माध्यमांतल्यान. आयज आमी सध्या आसा म्हापसा वाठारांत आनी आमी पळयता की म्हापसा वाठारांतल्या सायडीचे जे वाठार आसात, जशे शिवोले म्हणनाका, पर्रा, काणक्या, कलंगूट, ह्यो सद्या गांव जे आसा ह्यो गांव खंय तरी आमकां सुदरलेले तशेंच डेवलप जाल्ले दिसण्याक येता. जेन्ना ह्या गांवांतल्यान आमी जेन्ना म्हापशा शहरान पांय दवरता तेन्ना एक वेगळें चित्र आमकां दिसण्याक येता. शहर म्हणटकनी एक वेगळें चित्र जें आसा हें आमच्या मनान आसता, पण दोळ्या समोर आमकां एक वेगळें विचित्रच चित्र दिसण्याक येता. तुमकांय अशें दिसता काय कितें म्हापशा शहरांतल्या बद्दल? आनी तुमचो एक पॉयंट ऑफ व्यू म्हापशा शहरान सध्या कशा तरेन उदरगत जी आसा ही जाल्ली आसा काय ना, अशें तुमकां कितें दिसता? आमकां कितें दिसता तें आमी सर्वप्रथम म्हाजें इंट्रोडक्शन दिवपाक जाय तुका. हांव सुदेश तिवरेकर, म्हापसा पिपल्स युनियनचो उपाध्यक्ष. ज्या संघटने तर्फे आमी म्हापशान बरीच वर्सां काम केलां. म्हापशांतल्यो विविध समस्या, विविध भ्रश्टाचाराच्यो गोश्टी, विविध तरेचे ज्यो पैकी इरेग्युलरिटीज असतात किंवा अनेक जे प्रकार असतात ते आमच्या म्हापशा शहराक उपकारना खरें म्हणचे जाल्यार ते आमी दाखोवन दिलेले आसात. आनी हे सगळे दाखोवन दिता आसतना तुमकां खबर आसतली RTI एक्टिविस्ट जवाहरलाल शेटये तुमच्याच चॅनलांतल्यान त्यांची मुलाखत घेतलेली एकदा. त्यांच्यानी सगळे विषय तुमचे कडेन ऑलरेडी मांडलेले आसात आनी त्याच संघटनेचे नेतृत्व ते करतात. त्या संघटनेचो हांव उपाध्यक्ष. तर तुम्ही जे प्रश्न म्हाका आतां विचारल्यात म्हापशाच्या इतर वाठारांतले म्हणजे सरावंडींग, हो जर तुम्ही प्रश्न करतात जाल्यार आमच्या गोंयांत दाखोवपा पुरते प्रदर्शन जे आसा पळय तें खूब जाल्लें आसा. एकंदरीत हें प्रदर्शन करता आसतना अशें आहा न्ही की आमच्या नागरिकांक जे कितें पेंट केलें न्ही की तें बरें दिसता, पण तें पेंट केलां खरें, पूण तें खरोखरूच तें योग्य तरेन केलां, कितें केलां हेजो विचार आमचो नागरीक आनी किंबहुना आमचो गोंयकार नागरीक जो आहा पळय, स्थानीक गोंयकार म्हणटा पळय, तो केन्नाच करिना. पेंट मारलो की बरें दिसता, इतकोच तेंचो विशय, मागीर विशय सोंपलो. आतां इतर विशय जे आसात जाल्यार त्याच बरोबर आमी सुदारणा केली म्हणटा जाल्यार त्याच बरोबर अमर्याद लोकसंख्या जी वाडत आसा, जी गांवांत तशी शहरांत, हेजें नियंत्रण दवरपाचें काम आमच्या स्थानीक पंचायत आसूं किंवा म्युन्सिपाल्टी आसूं हेंच्यांनी कशेंच केलें ना. आनी केलें ना कशें तर अमर्याद जी लोकसंख्या वाडत आसा आनी त्यामुळे जी समस्या उद्भवतात हेका कारणीभूत आसात हे आमचे त्या त्या वेळेचे लोकप्रतिनिधी, आमदार, प्रभाग प्रतिनिधी, पंच, सरपंच आसूं, मागीर नगरसेवक आसूं, नगराध्यक्ष आसूं, जे कोण आसा पळय तेंच्यांनी आपली पदां बसयल्यात, हे सगळे जाण कारणीभूत आसा हो म्हाजो सरळ आरोप आसा. आतां म्हापशा शहराच्या बाबतींत जर तूं विचारता जाल्यार म्हापशा शहर आमचे कितकीशींच वर्सां जालीं हे जे पळय कितें चलना पळय हांगासर हे सगळ्या नागरिकांक खबर आसा, म्हापशाच्या भायल्या लोकांक खबर आहा. सगळे लोक उलयतात, पण उलयतात कशें तर प्रत्यक्षान एकामेका कडेन समोरासमोर किंवा मिडिया फुडें उलोवपाक कोण तयार ना.
आतां कोण कोण तयार जाल्यात दिश्टी पडटा ना अशें न्ही, पण आमी जेन्ना हो पळय आंदोलन स्वरूप जो पळय आमचो कार्यकाळ आमी जो पळय केला तितूनसून आमी जे कितें उलोवप केला तितूंतल्यान तेन्ना आमकां नागरिकाचो कांयच सहभाग मेळूंक ना. आमकां 50 लोकांचो नागरिकांचो सहभाग जर मेळलो जाल्यार आमी खूब कितें चेंजीस करून दाखोवंक शकताले. आयची म्हापशांतली बाजारपेठ जर म्हणटात जाल्यार शापीत अशी बाजारपेठ जाल्ली आसा. जी बाजारपेठ पोर्तुगीज काळान जी बांदलेली एक विजन दवरून, विजन कशें तर हेज्या फुडें जे पळय कितें आसतलें तांकां मागीर येणाऱ्या काळान जी पिढी वाडटली तेंच्या खातीर कशी त्या जी बाजारपेठीची रचना जी आसा पळय ती तेंच्यांनी वेवस्थीत रित्या केल्ली. पण जालें कितें तर आमच्या ह्या स्वराज संस्थेन जी आमी स्वराज्य संस्था म्हणटा म्युन्सिपाल्टी, ह्या म्युन्सिपाल्टीन तेन्ना मातशें खंय तरी बरें आसलें, पण मागीरच्या ह्या ज्या पळय 20 वर्सांक कितें चलत येयला पळय 20 ते 25 वर्सां जालीं जाल्यार म्हापसा बाजारपेठीची दुर्दशा करून ठेयल्या. म्हापसा बाजारपेठ कशी आसूंक जाय, अधिकृत विक्रेत्यांची बाजारपेठ, म्हापसा बाजारपेठेन वेंडर्सची वेगळीच एक सोय आसूंक जाय. म्हापसा बाजारपेठेन अडथळे आसूंक फावना. वाहनची वेवस्था, वाहन पार्किंगची वेवस्था ह्या सगळ्या गोष्टीचेर दुर्लक्ष केलें आणि ह्याच गोष्टीचेर आमी हेच मुद्दे आमी वारंवार दाखयत आसताले, पूण आमच्या तर्फे जे कितें मांडलें वयता ताका आमकां कोणाच कडल्यान सहकार्य मेळूंक ना, ना नगरपालिके कडल्यान ना स्थानीक नागरिकां कडल्यान, आनी ही खंत आसा. त्यामुळे म्हापसा आमचो बाजारपेठ आनी इतर जे सरावंडींग आमचें म्हापशें आसा, हांव बाकीचे टावन एरियाचे हांव उलयच ना, पण आमची म्हापसा शहर जे आहा पळय कंजेस्टेड जाल्लें आसा आनी हेका कारणीभूत जे आहा आमचे स्थानीक लोक. हांगा फक्त कांय ना, जय श्रीराम दाखयला आनी ते तांकां मानपाक लागल्या आनी उलोवपाची तोंडां सगळ्यांची बंद जाल्या. म्हापसान कशा तरेन आसात, जशें आमी बेजीक नेसेसिटी म्हणटा, रस्ते, इलेक्ट्रिसिटी, उदीक, ह्या सारक्यो गोश्टी कशें कितें डेव्हलप जाल्ल्यो आसा? तेच सांगलें न्हू, आतांच तुका हांवें सांगल्या त्या प्रमाणे म्हापसा शहर एक कलर मारून दाखयला की खंय तरी एक डेव्हलप जाता म्हणून, आनी हे कलर मारलेले लोकांक आवडटा. हांवें तुका तशें सुरवातीक सांगलें. प्रत्यक्षान आमकां कितें सुविधा जाय, आमचें शहर कशें आसपाक जाय, आमच्या शहराची कॅरिंग कॅपेसिटी कितें ह्या कडेन कोणीच लक्ष दिलें ना. आनी लक्ष न दिल्ल्या कारणान आयज दोंगर काबीज केले, दोंगराचेर अमर्याद लोकसंख्या वाडत गेली. तशेंच सरावंडींग एरियेक शेत जमिनी आसतल्यो किंवा आनी इतर जी जमीन आसा आमच्यो, ज्यो आमच्या फुडल्या पिढीक दवरूंक जाय आसलेल्यो आमी राखीव म्हणून आनी फुडल्या पिढीक आमच्या रावूंक मेळूंक जाय आसलें म्हणून तो पळय जी पळय कितें जी एक प्रोविजन करपाक जाय आसलें म्हणून दवरलेल्यो ते आयज खंयच ना. ते काबार करून उडयला. आनी हो सरकार जो आसा, म्हाजो सरळ आरोप आसा ह्या सरकाराचेर, भाजप सरकार, हे सरकारान आतां परत म्हजी स्कीम जी हाडल्या म्हजें घर म्हणून तितून सगळो आनीक नासधूस करपाचो प्रयत्न चालू केल्लो आसा. त्यामुळे येणाऱ्या काळान आमचे गोंयचें कितें जातलें, कितें जातलें आनी कितें ना जातलें हे विचार करपाक सुद्दां आतां म्हाका बरें दिसना. कारण खूब अशें म्हणजे स्वप्नवत आमची जी पळय म्हापसा नगरी किंवा आमचें गोंय हें पळोवपाक मेळचें ना, ही खंत आसा. लोकप्रतिनिधी कसो आसचो असो दिसता तुमकां? लोकप्रतिनिधी आयज पर्यंत काही जावन गेले आसतले, कारण आमच्या भुरगेपणान आमकां ते पळोवंक मेळना आसत. पण आमी जेन्ना जो खऱ्या अर्थान जो पळय ज्या पद्दतीन पळोवपाक आमी लक्ष घालपाक जेन्ना सुरवात जाली आमच्या ल्हानपणा पासून, तेन्ना लोकप्रतिनिधी म्हणटात तशें दिश्टी पडले ना, म्हाका तरी दिश्टी पडले ना. आनी त्यामुळे म्हाका खंयच्या तरी एका पक्षान काम करपाची उमेद आसलेली ल्हानपणा पासून. पण आयज पर्यंत हांव 60चेर पावलो जाल्यार एकूय पक्ष म्हाका असो सोदता सापडेना म्हणटा पळय तशी परिस्थिती म्हाजी आहा. आनी त्यामुळे आमी सिवीक सोसायटी तर्फे सिवील सोसायटी म्हणजे आमी संघटन स्थापीत केलें. आनी हे लोकप्रतिनिधी सारकें काम करिना, आमकां जाय तशें काम करिना, नागरिकांक जाय तशें काम करिना. उलटें बेकायदेशीर गोश्टी आसता जाल्यार बांद रे तूं, कर रे तूं अशें सांगून तांकां बेकायदेशीर गोश्टी करून सांगून आपल्याच भितर आपल्याच मोगान दवरून तेंच्यांनी परत परत निवडून येयला आनी शहराची वाट लायिल्ली आसा. हे हांव सारको सरळपणे आरोप करूं शकता, कारण हो आमचो अनुभव. पळयता की लोकांनी जो निवडून हाडलेलो प्रतिनिधी आसा किंवा जो कावन्सिलर जावं किंवा आमदार जावं, हो खंय तरी बदल घडपाचो येणाऱ्या काळात गरज आसा अशें दिसता तुमकां? बरो प्रश्न तुवें विचारलो म्हाका. हो प्रश्न विचारता आसतना हेजें उत्तर एक सरळ आसा की आतां जे प्रमाणे हांवें तुका सांगलें की लोकप्रतिनिधी कोण आसपाक जाय. प्रभाग प्रतिनिधी मुख्यतः जेन्ना आमी शहराची आपली नगरपालिका जेन्ना म्हणटा तेन्ना नगरपालिकेन प्रभाग प्रतिनिधी आमचे जे पळय 15चे विनाकारण 20 केल्यात आनी 20 प्रभाग प्रतिनिधी जाल्लेले आसात. पण हांव वारंवार पालिकेची बैठको पळोवन येयल्लो एक व्यक्ती म्हापशांतलो नागरीक आसा. त्या पालिकेन जेन्ना पळय प्रेजेंटेशन ते दिता
तेन्ना ते तेंचो अनुभव आहा पळय वो खंयसरूच कामाक लागना, कामाक येना आनी आमच्या शहराच्या यशाक येना. कारण तांकां प्रश्न मांडपाक कळना आनी एखादो प्रश्न जर येयलो, एखादो विशय जर येयलो, त्या विशयाचेर एखादो एक जर सोडलो जाल्यार कोणूच त्या प्रश्नाचेर त्या विशयाचेर भासाभास करूच शकना. आनी इतर जे निवडून येयल्ले आसा विनाकारण तांकां लोकांनी निवडून दिल्ले आसा पळय, फक्त निवडून कित्याक दिल्यात तर कोणे तरी पक्षाचो तेंच्यांनी घातल्या ती एक पॅनल म्हणून, त्या पॅनलाक निवडून हाडूंक जाय, त्या पॅनलाचो उमेदवार आसा म्हणूनच ताका निवडून दिला. पूण तेजे जर तूं परफॉर्मन्स म्हणशी जाल्यार तो परफॉर्मन्स झिरो. त्यांचो परफॉर्मन्स काय ना, तर फक्त बिस्कीट आनी च्या पिवपाचो इतकोच परफॉर्मन्स. आनी आयज पर्यंत बरें काम केलेलो एकूय लोकप्रतिनिधी म्हाका तरी सांगपा सारको असो दोळ्या समोर दिश्टी पडना. येणाऱ्या काळात म्हापशांत कशा तरेन तुमी बदल जातलो असो दिसता काय आसा तशेंच उतर अशें हो दिसता? आनी एक प्रश्न थंय बरो विचारलो. खरें म्हणल्यार अशे प्रश्न विचारून सगळ्या आमचे जितके नागरीक आसा पळय तांकां तेंच्या कडल्यान प्रतिक्रिया घेवपाची गरज आसा. कारण आयज परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की आयज आमची परप्रांतीय मतदारांची संख्या वाडलेली आसा. त्यामुळे आमकां जाय तो जर कोणाक निवडून हाडचो झालो जाल्यार ती आयज परिस्थिती ना. तशेंच प्रभागांनी अश्योच गोश्टी जाल्लेल्यो आसात. आयज लोकांक आमच्या स्थानिकांक सुद्दां आपलो लोकप्रतिनिधी कसो आसपाक जाय हेजेर विचार न करता तो पक्षान घातला म्हणून ताका निवडून हाडूंक जाय हे एकूच धोरण धरतात आनी आपल्या शहराची वाट लायतात. तर म्हाजें एकूच लोकांक आवाहन आहा. आतां रोखडीच विधानसभेची इलेक्शन जाहीर जाल्लेलें आसा ऑलमोस्ट. येणाऱ्या काळात आता 2 महिन्यात नगरपालिकेची हय. आसा. म्हणजे हांव इतकें सांगता लोकांक की तुमी इतके वर्सां जी कितें चूक केल्या ती आतां परत करची न्ही. एक सक्षम जो आपल्या शहराची, आपल्या वाड्याची, आपल्या प्रभागाची, आपल्या शहराची जी पळय ताका काळजी आसा, आपलें शहर अशें आसपाक जाय, आपलो प्रभाग असो आसपाक जाय. आनी ह्या सिवीक बॉडी म्हणजे कितें आमची नगरपालिकेन आपूण वचना फुडें नेमकें आपलें काम कितें, आपलें काम फक्त ती खळयो आनी हुस्पून ते सारक्यो करून आनी फक्त ते लोकांची कितें तरी इलिगलिटी आसात ताका सपोर्ट करून हें तुजें काम न्ही. तर त्याच बरोबर तुवें आपल्या प्रभागांत बरें वेवस्थीत काम चलता काय ना, विनाकारण खंयचेय बेकायदेशीर बांदकाम येवंक जायना, विनाकारण इमारती उबी रावंक जायना जेणे करून आमच्या कॅरिंग कॅपेसिटीचेर इफेक्ट जाता. अशा गोश्टींचेर लक्ष दिवपी आसपाक जाय. त्याच बरोबर व्हेरी इम्पॉर्टंट तो जेन्ना निवडून येता तो सक्षम आसपाक जाय इतक्याच खातीर की जेन्ना आपल्या बैठकीन म्हणजे पालिकेच्या बैठकीन जेन्ना त्यो आमच्यो मिटिंग्स आसतात, त्यो बैठकी आसतात तेन्ना हर तरेचे विशय येतात. त्या हर तरेच्या विशयाचेर सादारण जर एक 10 विशय आसा जाल्यार 8 विशयाचेर तरी ताका ज्ञान आसपाक जाय. अशा पद्दतीचो हो लोकप्रतिनिधी निवडून दिवपाचें काम आमच्या ह्या आतां नागरिकांक करपाक जाय. पूण हें शक्य आसा काय ना हे म्हाका प्रश्न आसाच खरो. तरी सुद्दां हांव लोकां कडेन कळकळीची विनंती करता, आव्हान करता की आतां येणाऱ्या काळांत जी आमची जी पळय पालिका आसतली आनी तेज्या पयली कडेन वचून हांव आमदारूय म्हणटा तर कसो आसचो, आपलो प्रतिनिधी कसो आसचो हेजेर मातसो गांभीर्यान विचार करून येणाऱ्या काळांत तशा तरेचें मतदान करचें अशें हांव आमच्या म्हापशेकारांक किंवा स्थानीक नागरिकांक हांव परप्रांतीयांक करिना. कारण तांकां आपल्या हांगा येवन रावल्या कारणान तांकां आमच्या ह्या भागाचेर तांकां स्वाभिमान हो कांय आसना. तांकां फक्त कोण प्रोटेक्शन दिता पळय ते तेकाच मतदान करतले. पण हांव आमचे स्थानीक आसात पळय तेंच्या कडेन आव्हान करता की सक्षम उमेदवार निवडून दिवपाचो प्रयत्न करात जेणे करून खंय तरी बदल जातलो अशी आमी अपेक्षा धरू शकता. सध्या सर आमी पळयता की गोंयांत वारंवार जो क्रायमाचो आंकडो जो आसा हो वाडत चल्लेलो आसा. बाकी बारीक चोरयो त्यो व्हडल्यो डकैती मेरेन सध्या गोंयांत ह्यो वारंवार दिसण्याक येता. त्याच प्रमाणे बारीक असॉल्ट जावं किंवा मारामारी जावं. आतां चेडवात न्हय तर चले भुरगे सुद्दां खंय तरी आमचे सेफ ना अशें दिसण्याक येता. पुलीस प्रशासन तशेंच कायदो आनी सरकार ह्या तर्फे तुमचें कितें मत आसा? हो विशय खूब गंभीर आसा आनी ज्या प्रमाणे अमर्याद लोकसंख्या वाडत आसा त्यामुळे ह्यो गोश्टी घडत आसात आनी कॅरिंग कॅपेसिटीचो विचार न केल्ल्या कारणान ह्या स्थानीक संस्थेंतल्यान म्हणजे सिवीक बॉडीज ज्या पंचायत आसूं किंवा आमची ती नगरपालिका आसूं हांगासर ह्या क्षेत्रांत अशे अनेक गुन्हे जातात आनी ह्या गुन्ह्याचो दुर्दैवान तपास लागना आनी ही व्हडली खरें म्हणचें जाल्यार दुर्दैवाची गजाल. आतां दुसरी तेज्या पयली कडेन वचून जर सांगचें जाल्यार जे गुन्हे परप्रांतीय करतात हे आमकां खबर आसले. त्याच बरोबर आतां काही नांवां आमच्या गोंयांतली येवपाक लागल्यात ते आनी व्हडली चिंतेची गजाल आसा. त्याच बरोबर व्हडली चिंतेची गजाल काही म्हणजे गेल्या वर्सा आमी स्थानीक नागरीक स्थानीक संघटनेचे पदाधिकारी आसून सुद्दां एखाद्या बेकायदेशीर विशयाचेर जेन्ना आमी तक्रार करतात आनी त्या तक्रारीक जेन्ना सगळो ऑफिशियल ताफो घेवन म्युन्सिपाल्टीचो पोलीस ताफो घेवन जेन्ना आमी वयता आनी ते
सगळें इन्स्पेक्शन जाल्या कारणान ती प्रक्रिया सोंपल्या नंतर ते पोलीस जे आहा पळय ते आमकां तक्रारदाराक थंयच सांगता आनी ताबडतोब वयतात आनी तो प्रभाग प्रतिनिधी जो आसा ज्या प्रभागांतल्यान म्हणजे फुकटवाडी प्रभागांतल्यान जो निवडून दिल्लो आसा तो प्रभाग प्रतिनिधी आयज आमकां मारहाण करता अशी घटना घडल्या आनी ह्या घटनेच्या वयल्यान तुमी सगळ्या जनतेन आज लक्षांत घेवपाक जाय की कितें चल्लां तें हें नॉट ओन्ली परप्रांतीय म्हणटा तशें तर स्थानीक प्रभाग प्रतिनिधी सुद्दां हीच तर वागपाक लागल्या आनी ही आमची दुर्दैवाची आनी गंभीर अशी गजाल आहा हेजेर सरकारान लक्ष दिवपाची गरज आसा कशा तरेन आतां जनतेन आपली सेफ्टी आणि जे प्रिकॉशन जे आसा हे बाळगपाची गरज आसा कित्याक सध्या गल्लीत म्हणनाका तर वारंवार दिसा उजवाड्या सुद्दां हांगासर काही क्रायम जे आसा ह्यो दिश्टिन येतात. दिसा उजवाडाक क्रायम जाता हेजो अर्थ कितें की आतां कशें आसता न्ही सकाळच्या सत्रांत जेन्ना कामाक वचपाक जाय तेन्ना प्रत्येक जाण आपापले काम धंद्याक लागून घरांतलो जो कोण आसा पळय जो कामाक वचपी आसा तो कामाक वयता. घरान मागीर कोण आसता महिला वर्ग आसता. त्याच्या नंतर इतर महिला वर्ग सोडलो जाल्यार बाकी सगळे वाड्यावयले लोक जे आसतात ते आपापल्या कामान असतात आनी नेमको हो डाव सोदून ह्या डाव साधून हे सगळे जे परप्रांतीय आहा ते सगळ्यांक अभ्यास केल्लो आसा आनी त्यामुळे ते डकेती हे दरोडे ही चोरी मारी आनी तेज्या शिवाय आनी इतर जे गंभीर आसात विशय ते घडत आसात. हो एक सादोसो हे आसा विशय आनी ह्या विशयाचेर जे पळय पोलीस यंत्रणेन काम करपाक जाय ती पोलीस यंत्रणा खंयच काम करता अशें खंय तरी दिश्टीत पडना. मागीर एखादो एक तरी धरून हाडटा आनी मागीर तेजें प्रदर्शन करतात, फोटो सेशन करतात आनी लोकांक दाखयता की आमी एकट्या कोणाक तरी धरलो म्हणून. ही परिस्थिती आसा. कशा तरेन प्रशासनान वावरपाची गरज आहा आतांच्या काळात? तेच सांगलें न्ही प्रशासन कशें वावुरता आमचे वयरसून सकयल जर पळयलें आमी जाल्यार जेन्ना फुकटवाडी सारकिल्ल्या बेकायदेशीर गोश्टींक सारकिल्ल्या गजालींक आमचो सरकार जो आयचो भाजप सरकार जो आसा हो जर ताका आयज एक पाठबळ दिता कायदेशीर मान्यता दिवपाचो प्रयत्न करता जाल्यार आनी सकयल्या यंत्रणे कडून आमी आनी कितें म्हणून आमी अपेक्षा करपाची. हे सगळे राम भरोसे सगळो वेव्हार चल्लेलो आहा. दाखयला आमकां जय श्रीराम, लोक श्रीरामाक भुल्ले आनी आतां कितें चल्लां तर शेवटी राम भरोसे आनी आमी सकयल कसले भरोसे ते आतां सगळ्या नागरिकांक कळोन चुकलेले आसा. येणाऱ्या काळान आनीक कळटलें पूण तेन्ना सावध जावंक जाय लोकांनी इतकें हांव सांगूं शकता. नमस्कार इश्टानो, हांव प्रतीक प्रकाश शिरोडकर. आतां एक म्हाका व्हिडिओ करपाक सांगल्लो की म्हापशेचे प्रॉब्लम सांगा म्हणून. पळया प्रॉब्लम सांगपाक न्ही अशे कितलेशेच प्रॉब्लम आसा ते तुमी जाणात. आतां मेन म्हणल्यार आतां आजूच न्यूज पळयला आसतली तुमी तो आमचे नुस्तें मार्केटाचे तेका तुमी कितलेय फाटी तुमी येतात, कितलेय फाटी तुमी चॅकिंग करता क्लिनलीनस करूंक. अरे बाबा तुमकां एक तें मार्केट नुस्त्याचें मार्केट तुमकां क्लीन करूंक जायना. नुस्त्याचें मार्केट सोडा, मेन जें म्हापशा मार्केट आसा तें एवरी टायम तुमी कितें तरी एकलो आराखडो करतात की अशें आमी एकले डबल स्टोरी टिबल स्टोरी कितें करतले. तुमी मर्चंट्सांक आपयता, मर्चंट्सांची मिटींग लायता आनी मिटींग जावन मागीर तुमी कितें जातात फुडें कांयच ना. आतां त्या दिसा पासून एकली न्यूज आयिल्ली की म्हापशेचे जे रोड पयलींच तर एक तर आमच्या म्हापशेचें मार्केट पाड जाला ते हांगचे जे कोण प्रतिनिधी आसा तांकां लागून. पयलींच आमचे कडेन आतां ट्युरिस्ट फॉरेनर जे येवपाचे ते बंद जाला आनी जे आमचे गोवन येताले पळय म्हापशा ते आतां बंद जाले येवपाचे. आनी तितून तुमी जे रोडांची वाट लायिल्ली आसा पळय म्हापशा मार्केटान त्या दिसा पासून आमचे जे ट्रेडर्स आशिल्ले मर्चंट आशिल्ले तेणे आपल्या खर्चान रोड केल्ले आसात म्हापशा. तुमकां लज दिसपाक जाय ह्या गोश्टीची. आनी तरी आतां जेन्ना म्युनिसिपल इलेक्शन जातले पळय तेन्ना सगळे जाणां येतले वोटींग करपाक लागून. पयर पसून आमी जेन्ना म्हापशा मार्केटान गेल्ले पळय वेंडर्साचो म्हाका एक नंबर सांगल्लो एका कावन्सिलरान की इतले सो एंड सो आसा 70-80 रेजिस्टर्ड वेंडर्स आसा म्हणून. म्हणजे जेन्ना तुमी फ्रायडे मार्केटान वता नाल्यार खंयच्याय मार्केटान वता 120-150 कितलेय वेंडर्स दिसता तेंचे कडेन पावत्यो आसना, तेंचे कडेन कांयच आसना रेजिस्टर्ड की आपणी इतले पयशे दिला म्हणून. तो पयसो कोणा कडेन वता तें नकळो आसता. सगळो घुसपागोंदळ केल्लो आसा म्हापसा मार्केटान. आनी तशेंच म्हापशाचे जे बस स्टँड आसा ते आतां 150 करोडचो कितें तेणी दवरल्ले आसा म्हापसा मार्केट आनी बस स्टँड करपाक लागून म्हणून. पण ताचो थांगपत्तो खंयच ना. आख्खे गोव्यातले सगळ्यांकी वर्स्ट जे बस स्टँड आसा ते म्हापशेचे आसा आनी म्हापशेचे एक्चुअली सगळ्यांकी मेन बस स्टँड. कारण मुंबय पुणे सगळे कडेन वचपी ज्यो बसी आसा पळय त्यो सगळे म्हापशेच्यान भायर सरतात. आनी इतले सगळे आसून वचून तुमकां इतल्या वर्सांनी एक बस स्टँड करूंक जायना. एक आमचे कडेन म्हापशा थिएटर ना, तो अलंकार थिएटर. म्हाका दिसता हांवेनूच 2008 केन्ना पिक्चर पळयल्ले तितून लास्टाच्या मागीरच्यान तो बनूच आसा. तो एक थिएटर आमच्या म्हापशान ना. एक कॉम्प्लेक्स तुमी तो व्हडलो बांदून दवरला पळय. तुमी मंत्र्याक हाडलो त्या दिसा मंत्र्याची अपॉइंटमेंट मेळनाशिल्ली म्हणून उद्घाटन करूंक म्हणून तेची जबरदस्ती अपॉइंटमेंट घेतली आनी उद्घाटन केलें. खंय रे तें मागीर फुडें ओपन करपाचें ना हें विसरून गेले तेका.
शॉपां बिपा कांयच दिवपाची आनी आतां तुमी सांगतात मर्चंट्सांक की तुमी आमकां डिफरंट मार्केट बांदून दितले म्हणून. आनी कचऱ्याचो विशय तर सांगूच नाका. कितलेशेच रिपोर्टर आसात, कितलेशे सोशल एक्टिविस्ट आसात जशे की शेखर नायक परत परत व्हिडिओ करून घालता. आनी जेन्ना आमी व्हिडिओ करून घालता पळय तेन्ना तुमकां जाग येता की बाबा एका जाग्यार कचरो आसा म्हणून. दुसऱ्या दीस काडटा कचरो आनी थोडे 10-15 दिसांनी पळया जाल्यार परत कचरो तसोच आसता. इतले जे प्रॉब्लम्स आसा पळय हांव इतले मागूंक सोदता की आतां जो कोण रावपाचो आसा पळय म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाक लागून या जे कोण पयलींचे जे उमेदवार पयलींच्यान आसा जे मतां मागूंक येतले म्हापशेकारां कडेन म्हापशेकारांक इतलेंच सांगूंक सोदता तांकां हे क्वेश्चन तुमी करा की तुमकां जे तुमी घेतल्ले आसा आमी पयलीं तुमकां वोट दिल्ले आसा आनी आतां 5 वर्सांची निवडून दिल्ले तुमी कितें काम केलां आतां म्हणून. म्हापशेचे सगळे रोड आमी इतले फाटी व्हिडिओ करून सांगला की ते सगळे हॉट मिक्स करूंक जाय आशिल्ले म्हणून. पण तुमी कितें 31-32 करोडचे सँक्शन करून लास्टाक कितें केलें पॅचेस मारून दवरल्ले आसात. ते पॅचेस मारपाक कितें आमकां येनाशिल्ले ते म्हापशेचे ट्रेडर्सूच तेणी रस्त्यांचेर पॅचेस मारल्ले आसा. ताका लागून आमकां आमदार बी जाय आशिल्लो. सो मागता आतां म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन बेगीनूच येवपाचें आसा म्हापशेचें. म्हापशेकारांनी चिंतून वोट दिवचे. फक्त कोण पयसो दिता म्हणून कोण 1000, 2000, 3000 के दिता आसतले तुमकां और मे बी बरेपणाक लागून म्हणून खंयच्याय कॅन्डिडेटाक वोट घालनाका. जो कोणाक वोट घालता तो बरे अशे कॅन्डिडेटाक घाला तो तुमचें काम करतलो फुडल्या 5 वर्सांक लागून. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.